असोसिएशनाचो वायस प्रेसिडेंट। आयज आमचे गांवडोंगरी पंचायतीन एक 300 लोकांची मिटींग जाली आणि मिटिंगेचो प्रश्न आशिल्लो 1964 जी कुमेरी सनद जाल्ली ती आयज म्हळ्यार 346 लोकांक काणकोणच्यान आयज म्हळ्यार तेजेर ती सनद मेळ्ळी ना आणि तेका लागून हाचेर विचार करपाक गातवेद फेडरेशनान एक लीड घेतले। तेतून आमचे 2 डेप्युटी डायरेक्टर आसले, एक अजय गावडे, सेकंड म्हळ्यार आमचो शंकर गांवकर, तशेंच आमचे 4 आदोगाद आशिल्ले, आदोगाद सुरेश पार्लेकर पालकर, तशेंच एडवोकेट जॉन, एडवोकेट सुदेश गांवकर आणि दिप्ती गावडे, तशेंच आमचे गाकुवेद कमिटीचे सगळे प्रेसिडेंट हांगा उपस्थित आसले। सो ह्या मिटिंगान आमी डिसायड केला की एक समिती तयार केला काणकोण इन्क्लुडींग खोला की आमी हे निवेदन कलेक्टरा म्हळ्यार पावयतले आनी ती सनद मेळपाक जाय तेचेर आमी कलेक्टराक जाप विचारतले। त्या खातीर रेजोल्युशनूय आमी घेतलेलें आहा 300 लोकांचें, तें आमी एकाच्या विकान पावयतले आनी ह्या केसीक बेगीन सरकारान लक्ष घालून हाजेर रिजल्ट दिवचो पडटलो, नाजाल्यार आमी एक निवेदन कलेक्टराक कळोवन सुद्दां कोर्टान आमकां फुडली बाजू मांडपाक पडटली। ती मांडपाक पडली जाल्यार आमी जी कमिटी आयज फॉर्म केला ती फाटीं रावची ना।